नमस्कार. बलकांव कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमचो गेस्ट आसा साई पायणेकर. साईक वेगवेगळीं तासां आसात. साई कवी, साई एक्टींग करता, साई नाटककार, साई लेखक आनी साई एक्टिविस्टूय बी. ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर आज साई हांगा कित्याक आयला? आज साई आयला कारण ताजो एक नवो सिनेमा आयला, अस्मिताय. बरें, अस्मिताय म्हणजे आमी अस्मिताय हें करप. हो सिनेमा मंगळुरा जाला आनी गोंयच्या इतिहासाचेर तो आदारीत आसा. गोंयान जें मायग्रेशन जाल्लें तातूंत भितर जे लोक मंगळुराक पावले आनी मंगळुराक ताणें वेगळीं कामां केलीं. थंय ही संस्कृती कशी जाली आनी तांचे प्रश्न कितें आसात हाजेर हो सिनेमा उजवाड घालता. हय न्ही? तर साई, आमचो स्टाफ आनी आमचो बलकांव ही कार्यावळ. तर पयलो प्रश्न तुका हांवूच विचारता की हो सिनेमा इतिहासाचेर आसा, सो इतिहासाचे खंयचे अंग तातूंत दाखयलां? नॉर्मली सिनेमा म्हणतो एंटरटेनमेंट, सो तातूंत भितर कितलो इतिहास सिरियसली घेवप हो एक वेगळो विशय. इट इज नॉट अ डॉक्युमेंटरी. सो ताणें एक सब्जेक्ट घेतला की एक लक्ष्मण शिरोडी पै म्हणतो गोंयचो 17व्या शतकांत इन्क्विजिशनाक ताका मारतात आनी ताजी फॅमिली जी मायग्रेट जाता आनी ताजो आतां शेणटुलो सामको अमेरिकेक आसा आनी तो आपले रूट सोदपाक परतो मेंगलोरा येता. आनी ही सबंद जर्नी ताजी अबावट हीज लँग्वेज कोंकणी आनी अबावट ताजे पुर्वज कोण आशिल्ले हें जाणा जावपाक तो मंगळूरच्यान सुरू करता आनी गोंयांत तो आपले लास्टाक कोण ते ताका आपले पुर्वज ती कूळ मेळटा. सो दीस इज फूल जर्नी. आनी ह्या सिनेमाची ब्युटी म्हणल्यार मंगळूरच्यान जे स्टार्ट जाता आनी मागीर जितले पळय कोस्टल लागतात, कुंदापूर म्हण, भटकल म्हण, सगळे होन्नावर, कारवार, ही सगळी कोंकणी संस्कृती ताणें ह्या सिनेमांतल्यान दाखयल्या, तांचो फोक दाखयला आनी निमाणी तो गोंयां पावता. गोंयचे मांडे दाखयल्या, हें दाखयलां. गुड, नायस. या 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 दुसरो सवाय प्रश्न, हो सिनेमा रिलीज जालो. हय हय. आनी तो खंय खंय रिलीज जालो? पयलीं म्हणल्यार 15 सप्टेंबराक कर्नाटकांत रिलीज जालो, मेंगलोराक. वा, म्हणजे जवळ जवळ एक म्हयनो जावन गेलो. हय हय. आनी ताजे आतां मेरेन 350 प्रयोग जाल्यात. वा वा. हो खूब रेअर. म्हणजे मंगळुरांत कोंकणी सिनेमा जायना, तांचे चड तुळू जातात, कन्नड सिनेमा जातात. सो हो एक मंगळूरकारांक, कोंकणी लोकां खातीर एक प्राऊड फिलींग शें. आनी ते हे सिनेमा पळय ते खूब इमोशनल जातात. आनी हो सिनेमा कतार, दुबय, मागीर शारजा अशे गल्फांत 5-5 शो बी जातात तांचे. 5-5 शो. इतलेच न्ही, नेदरलँड जालो, ऑस्ट्रेलियेक जालो, कॅनडा जालो, आयर्लंड जालो. सो जितले मंगळूरकार जे देश जगात आसा तितले मागून घेता आनी करतात हो सिनेमा. सो तांची खरंच मंगळूरकारांचे आनी कोंकणी मनशाचें शिकपा सारकें. आमच्या गोंयांकय सिनेमा जातात आनी आमकां धडपडचें पडटा मार्केटींग करपाक. एक्झॅक्टली. वेल्यास ताणें एक म्हयन्या भितर 350 शो करून तांकां खबर आसा की गोंयांक रिस्पॉन्स कमी मेळटलो कित्याक भाशेचोय खूब हें आसा. तरी आसतना आतां आयनॉक्सां कालच्यान रिलीज जाला मडगांव आनीक पणजे. प्लस ताणें 20 तारखेक एक व्हडलो सुवाळो केलो आनी रवींद्र मोहनाक गोंयांत रिलीज केलो. एक्झॅक्टली. गुड गुड गुड. सर, माझे नाव वर्षा आणि हांव गोमंतकाचे रिपोर्टर. सर, तुम्ही सांगले की 350 प्रयोग जाले. सर, ह्या फिल्माचें नांवूच तुमी अस्मिताय अशें दवरला. सर, अस्मिताय नांव दवरपाचें कारण कितें? ही आयडेंटिटी, अस्मिताय म्हणटी आपली आयडेंटिटी. सो ते मंगळूरकारांक आपली आयडेंटिटी आनी कनेक्ट टू गोवा हो विशय तांकां, आतांच्या भुरग्यांक, थंयच्या आतांच्या जनरेशनाक तांकां कनेक्ट खबर ना आनी तांचो कोंकणी कडेन आतां खूब हें कमी जाला. सगळे इंग्लिशी कडेन आनी ऑबियस न्ही इंग्लिशी कडेन वळटात. सो तांकां एक भंय निर्माण जाला की आमची, मागीर ते खूबच ल्हान, आमी तरी गोंयकार कोंकणी समुदाय, पूण ते मेंगलोरान भितर खूबच ल्हान. सो तांकां भंय पडला आतां की आपली अस्मिताय, आयडेंटिटी काबार जातली काय कितें, आमची संस्कृती काबार जातली काय कितें. सो हो प्रयत्न म्हाका दिसता. हो न्ही एक पळयला साई, हो बरो क्वेश्चन. गोंया भायर जे लोक मायग्रेट जाल्ले थंय एका तेंपार आतां विशेशता कोचीक ते आमदार जिखून हाडटाले. सद्या ते पातळ जाल्यात. तशें मंगळुराकय जालें न्ही? हय, कित्याक तांची हांगा जशें मायग्रेशन जाता तशें तांचें मायग्रेशन कॅनडाक म्हण, गल्फ कंट्रीज म्हण, कित्याक तांकांय दिसपा लागला की जोडटलो जाल्यार त्या कंट्रीनी वचपा जाय. आनी दुसरें म्हणल्यार कर्नाटका येदो व्हडलो आसा की ते खूबच कमी पडटात. आतां पासून एरीक बाबालो म्हणजे ताजो गुरू चाफरा, अमर कवी चाफरा, हाणें तो प्रयत्न सुरू केलो त्या वेळार. आनी ताजे चर्ची कडेन पासून त्या वेळार ताणें बंडखोरी करून ताणें थंय कोंकणीचो, आनी ताजे उपरांत एरीक बाबान
थंय वावर केला आनी तांच्या वावराक आमी सलाम करपा इतल्याच खातीर जाय की तांकां कसलोच सरकारचो हें मेळना, अनुदान मेळना किंवा पाठबळ मेळना. सो स्वता ते पयशे काडून स्वता ताणें तें कलांगण उबारलें. आमी गेल्ले कलांगणाच्या, नसरुद्दीन शाह ताजो क्लासमेट, सो तो इनॉग्रेशनाक आयिल्लो. आनी आतां तांचो जर वावर पळयलो कलांगणाचो जाल्यार ते मंथली थिएटर म्हण करता. आतां कितलीं वर्सां जालीं, 400 शो जाले तांचे. सो आमी सॉरी रॉंग नंबर म्हणजे नाटक म्हणजे अप्रुपाचो आमचो गितांचो प्रोग्राम जाल्लो. प्रिन्स जेकोबान आपली तियात्र व्हेलें. अशें गोंयचे खूब कलाकारांनी थंय हातून थंय त्या कलांगणाक सादरीकरण केलां. प्लस ह्याय सिनेमा भितर, अस्मिताय भितर हांव आसा, प्रिन्स जेकोब आसा, गौरीश पेर्डेकार आसा, लुलू फॉर्तीस म्हणटा तें आसा, आनी एल्वीस गोयश, केपेचो आमची केपेची किरणां हांचो फूल ग्रुपूय आसा. आनीक सो ताणें बरें केलां भितर गोवा आनी मंगळूर. तो ताका ब्रिजूच बांदपाचो आशिल्लो. इतलेंच न्ही, त्या आर्टिस्टां भितर थोडे आर्टिस्ट कुंदापूरचे आसात, थोडे होन्नावरचे आसात, थोडे कारवारचे आसात. सो त्या बेल्टांतले ताणें सारके आर्टिस्ट घेतल्या. आनी सिद्धी आसात. एक मेन पात्र तातूंत भितर जे सिद्धी आमचे हांगच्यान सिद्धी उपाध्ये निशाणे. सिद्धी म्हणतो एक ट्रायबल हे आफ्रिकन जे केन्ना तरी गोंयांत आयिल्ले आनी ते तांकां अरबांनी स्लेव्स म्हणून हाडिल्ले. आनी मागीर ते हांगच्यान पळून गेले आनी वेगवेगळे कडेन गेले. थोडे यल्लापूर म्हणटा ते पावले, थोडे गुजराताक पावले. ते पळय आनी ताणें आपल्या बरोबर कोंकणी व्हेली. आनी तांची खासियत म्हणजे तांणी कोंकणी व्हेली ती पोर्तुगीज येवची पयलींची. एक्झॅक्टली. सो ते पळय कोंकणी उलयता तांचे कडेन तें उतर मेळटा जी सामकी आमी आदली सामकी म्हणजे तांची एग्जाम्पल दिवपाक तांचे आमी हांगा म्हणटा काय बरेलो कमलो म्हजो मायन म्हाका, ही आमची चाल. तांची तशी ना. काय बरेलो कमलो म्हजो मायन म्हाका दिलोलो, कोण रे मेल, मागीर तातूंत वेस्टर्न कांय ना. बा रे कोंब्या शेव शेव बा, ही तांची चाल. म्हणजे तातूंत खंयच पोर्तुगीज संगिताचो इन्फ्लुएन्स जाल्लो ना. सो ह्यो खूब गजाली हे तातूंत दाखयल्या, बारीक बारीक गजाली अस्मिताय पिक्चरान कवर केल्या. स्टोरी लाईन तुमची खूप छान आहे. याच्यासाठीचे रिसोर्सेस म्हणजे तुम्ही जे रेफरन्सेस काय काय घेतले आणि ही म्हणजे आता ते संपूर्ण प्रवास संस्कृतीचं दाखवायचं, तर त्याच्यामधले काही चॅलेंजेस, कारण आता खूप बदल झालेत, तर तो एक मोठा चॅलेंज असेल, तर ते कसं केलं तुम्ही? सुंदर क्वेश्चन. ऐतिहासिक नजरेन संदर्भ कित्याक हो इम्पॉर्टंट इज एरिक ओझारियो जो फावंडर ऑफ कलांगड. हाजें एक स्वप्न आशिल्लें की कोंकणी संस्कृती म्हणजे दाखोवपाचें. सो 15 वर्सां जालीं तो प्रयत्न करतालो, हाजेर अभ्यास करतालो. आनी त्या अभ्यासांतल्यान ताणें ह्यो गोश्टी वेचून काडल्यो. आनी आतांचो जांचो प्रेजिडेंट आसा लुई पिंटो म्हणटो, ताणें हो प्रोड्यूस केला सिनेमा. स्वताचो पयसो घालून हो सिनेमा प्रोड्यूस केला. आनी हो करता आसतना ताणें अभ्यास केला आनी ताणें हिस्ट्री बुक्स रिफर केल्या. आतां ताणें ऑथेंटीक म्हणना आमी की एक स्टोरी लायन घेतल्या आनी ती लक्ष्मण शिरोडी पै जो कॅरेक्टर हांव प्ले करता 17व्या शतकांतलो ह्या सिनेमा भितर, म्हजेर कशें अन्याय जाता आनी हांव कसो बंड करून पोर्तुगीजां अगेन्स्ट उबो रावता आनी हांव कन्वर्शनाक विरोध करता आनी इन्क्विजिशना वेळार कशें म्हाका त्रास करतात आनी म्हाका कशें लासोवन म्हाका मारतात लास्टाक. आनी म्हजी जे पळय कूळ आसा तें कशें पळून वता आनी कशें ते काळी नदी कशी रातची एका रातयान कशी पार. हाजो तसो की इतिहास तशाचोच दाखवना. ना 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 ताणें एक ताजे खातीर एक जे पळय कितें नाट्य करपाक जाय ते इतिहासाचो कांय भाग घेतला पूण आपल्याक जाय तसो बदलला. आनी ह्या सिनेमा जसो सिनेमा आसता तसो तातूंत लव स्टोरी आसा. तो अमेरिकेच्यान जो येता ताका हांगा गोंय मंगळुरान ताका एक चलयेचो मोगान पडटा ते रिसर्च मंगळुराच्या शारांत एक चेडू देखील. ओके. ताजेच सोयऱ्या भितरलें तांच्या लग्नाक तें चली मेळटा आनी तें लग्न दाखोवपाचें कारण म्हणजे मंगळुरांत जीं लग्न जातात ती कोण म्हणपाना की ती क्रिस्तांवां, मंगळुराक क्रिस्तांवांची लग्न जातात ती सारकी आमची हिंदू पद्दती भशेन. थंय कोरोली आसता, थंय सत्री धरतात, सारको तो पुडवी दोतोर न्हेसता, ते उपरणे घालता आनी तशे तरेन ती एक सांगपा जाय आमचे पळयतले लोकांक. गोंयांतल्यान 3 मायग्रेशन जालीं. एक पयलं मायग्रेशन जे पयलें जे मायग्रेशन जालें ते लोक व्यापारा खातीर केरळाक गेले, कोची थंय अजून लोक आसात. दुसरें मायग्रेशन जालें हिंदूचें. जेन्ना बाटाबाटी सुरू जाली तेन्ना हिंदू पळून गेले, देव घेवन पळून गेले. तिसरें मायग्रेशन कॅथलीक लोकांचें जालें. हांगा जेन्ना इन्क्विजिशन जालें तेन्ना कॅथलीक लोकांनी आपलो धर्म सोडिल्लो, ते क्रिस्तांव जाल्ले पूण आपल्यो चालीरिती ताणें हिंदू तश्योच दवरिल्ल्यो. सो ताजे खातीर तांकां पूर्ण आपल्या मुळा पासून तोडपा खातीर जे पळय इन्क्विजिशन जालें तेन्ना कांय कॅथलीक पळून गेले जे मंगळुराक आसात.
सो अशे तरेचे हो सिनेमा त्या तिसऱ्या मायग्रेशनाचेर बेतला आसतलो अशें हांव गृहीत हय धरतां. हय हय हातून ताणें ती स्टोरी घेतली लक्ष्मण पै म्हणतो म्हणजे तो GSB इन पूण थंय बाकीचे खारवी समाज आसा थंय इतलो ब्युटिफूल आसा आनी मग आमच्या केरळ कोचीचो खारवी समाज कोंकणी उलयता. इतले कशे लोक गेले आसतले, कशे तांचेर तेन्ना पिडापाड जाले आसतले, आनी कितें तांचेर तो संकटां आयल्या आसतलीं. तांची भाशा आयकुपाकूच तो आतां मंगळूरच्या लोकांची भाशा आयकुपाक थोडीसो तुळू फ्लेवर मेळटा, थोडो कन्नड Exactly. फ्लेवर जो इन्फ्लुएन्स जाल्लो आसा तो मेळटा. सो ती आयकुपाक इतली सुंदर दिसता की आनी एक मंगळूरकाराचें तुवें म्हणलें तशें खरें की ताणें आपली हे सगळे संकटांतल्यान, कारण कन्नडा आनी तुळू येदे व्हडले इन्फ्लुएन्स आसतना ती भाशा सांबाळून दवरप, तातूंत भितर पद निर्माण करप, म्युझीक निर्माण करप, नाटक सिनेमा काडप, हय, हय. येदे तोखणाय तांची सामकी. सो ह्या हातूंतल्यान ते खूब एनकरेज जाले आतां सिनेमा करपाक. सर मंगळूर जी आतां इंडस्ट्री आसा पळय, पिक्चरां बी काडटा आनी गोंयची फिल्म इंडस्ट्री कोंकणी धरया आमी, कितें तुमकां डिफरन्स जाणवता? इतलें हें आसून सुद्दां तेंच्यांनी थंय तें आजून तिगून दवरल्या फिल्माच्या माध्यमांतल्यान अशे तरेचे पिक्चर काडप आनी ते सगळी आपली अस्मिता तिगून दवरप, आनी गोंय हेका कशें कंपेर करता तुमी? सी पयली गजाल म्हणल्यार थंय कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री अशी ना, थंय तुळू इंडस्ट्री आसा आनी कन्नड तर थंय सामकी हें कित्याक तांकां एंटरटेनमेंटाचो भाग म्हणटोच कन्नड सिनेमा. पूण नाटकां खूब जाता थंय, प्रत्येकाची ताजे स्वता एरीक बाबाचें एन्फी थिएटर आसा, तांची नाटकां जाता. आतां थंय लोकल चॅनल दायजी जो मोस्ट पॉप्युलर, जो आख्ख्या कर्नाटकाक कोंकणी मनीस तो दायजी चॅनल म्हणटा आसतो पळयता. सो ताजेरूय ते कार्यक्रम घेतात. तो सोद म्हण गितांचो कार्यक्रम तांचे आतां कितलींशीं वर्सां जालीं ते घेतात. तातूंतल्यानच अक्षय कामत आमचो गोंयचो ह्या वर्सा विनर तो. पयलीं ताका सोद ह्या हातून पयलीं बक्षीस मेळ्ळें आनी ताणेंच ह्या सिनेमाचें टायटल गितूय गायलां. सो कुडचड्या वयलो आमगेलो अक्षय, विश्वास कामतीलो चलो. ओके, आनी सुंदर ताणें पद ह्या हातून भितर बरी पदां आसात. हय, हांव तुमची वळख चार तासां करून दिल्ली. साई एक गीतकार आनी गायकय. तें आसा आडकुलो गो बुडकुलो तें घेतलां. गेला तुपाचो वा. बाये घर बाबू जाला फिरगी रुपाचो. वा. हें चाफरा बाबाले चाफरा पद तातूंत आसा आनी बाकीचीं गितां बरीं आसा. जॉयल पेरेरा म्हण ताणें स्क्रीन प्ले केल्या, बऱ्या तरेन केल्या, कित्याक तातूंत भितर सारकी ताणें तो लव सिक्वेन्स, फायट आसा जशी फायट जावपाक जाय, विलन आसा आनीक ओके. हय आनी ती चेज आसा, गाडयांची चेज आसा. सो सो नाट्यपूर्ण आसा हय, आनी हय, हय. तातूंत भितर एक सिनेमाक जे पळय सगळीं आंगा लागतात ती हय, सगळीं हय, मारामारी, पदां, म्युझीक, प्रेम, रोमांस, ते सगळें घेतलां. फक्त एकच म्हाका बरें आवडलें म्हणजे हातूंत हिरो तसो नाजूक, हिरो फायट करना. ओके. बाकीचे और हिरोक मारपा वेळारच पोलीस बी पावतात. हे सिनेमाक फर्स्ट टायम पळयला की पयलींच पोलीस पावतात. हय हय, त्या सिनेमा भितर म्हाका आनी चान्स नाशिल्लो 17वी कडेन. सो म्हाका लासयतात. भाषेचा एक मुद्दा आहे. तुम्ही आता म्हणाला मंगळूरकडे तिकडचा ॲक्सेंट वेगळा आहे आणि तुम्ही तो प्रवास दाखवला, अमेरिका टू मंगळूर, मंगळूर टू कोकण. तर याच्यामध्ये भाषेचा बाज कसा ठेवला आहे तुम्ही? तो जो प्रोटॅगनिस्ट म्हणजे हिरो आहे जो येतो तो जास्त इंग्लिशच बोलतो आणि हळूहळू कोकणी बोलायचा प्रयत्न करतो. ते सुंदर दाखवले त्याने, म्हणजे त्याला तेवढी सवकळ नसते बोलायची. सो तो हांगा येता आणि ही ताका गर्लफ्रेंड मेळटा ती कोंकणीचेर रिसर्च करपी. अरे वा. सो तें ताका हेल्प करता. सो आनी तो वत्तेन तो प्रयत्न करता कोंकणी उलोवपाचो. तोय एक सिनेमाचो सुंदर भाग, ती नवी उतरां सोदपाचो. जावं दुसरें म्हणजे जे आमकां एडवांटेज म्हणजे आमी गोंयचेच कलाकार दाखयल्या, मागीर गोंयचेच दाखयल्यात. हांव प्रिन्स जेकब किंवा गौरीश. सो आमकां तसो हें करपाक पडना. म्हाका अभ्यास करपाक पडलो तो 17वी शतकांतलो कोंकणी. हांव कोंकणी उलोवप कोंकणीचो जालोच. प्लस म्हाका इल्लें देवस्पण कमी येता, मागीर तसो हांव एथिस्ट. सो म्हाका ती संध्या बिंद्या सगळी करची पडली, शिकची पडली. सो तेन्नाच्या हिंदू समाजाचेर अशे तरेचे धार्मीक पगडो खूब आशिल्लो. हय हें खरें. हय. सर हो विशय जर पळयत न्ही जाल्यार आजून सुद्दां त्या भागान कोंकणी बद्दल तेंचो जो एक मोग आसा किंवा तेंचो आजून थंय संघर्श चालू आसा तेचेंच हें एक पिक्चर म्हणजे प्रतिबिंब अशें दिसता तुमकां. कारण हालींय तेंपार सुद्दां कारवार ते सायडीन ते कोंकणीचे फलक जाळप, ताका काळे फासप, अशा तरेच्यो थंय घडणुको घडल्यात. सो तेचेच खंय तरी आजून सुद्दां ते कशे कोंकणी कडेन लागीं आसात, कितलो मोग आसा, तेंच रुपांतर खंय तरी ह्या सगळ्या चित्रांत. तांचो भंय इज नॉट अबावट हे, तांचो भंय आयडेंटिटीच भंय जाला.
कित्याक मंगळूरकार तशे श्रीमंत, म्हणजे ताणें खूब कश्ट करून ते खंय खंय जगां पावले आनी सगळे श्रीमंत. हांवें असो पळोवंकूच ना की एकय गरीब. ते भायर ते हे आसाच आमचे पै आनीक बाकीचे जे कोंकणी कॉन्ट्रिब्युशन करतात ते, आनी तशे श्रीमंत. तांचो प्रॉब्लेम इज अबावट देअर आयडेंटिटी. जे यंग जनरेशन आसा ते मायग्रेट जाता, ते कोंकणी उलयना जावं एनकरेज जायना कोंकणी उलोवपाक, होच तांचो भंय. बाकी ते समृद्ध आसात, बाकी कल्चरली ते स्ट्रॉंग आसात, पूण हो भंय तांकां चड जाला. मायग्रेशन जाता तें जालेंच, प्लस कोंकणी कडेन ते कन्नडा कडेन तरी येतात नवे जनरेशन. ना. कारण कन्नड संस्कृती किंवा कन्नड भाषा इतली समृद्ध, इतली गिरेस्त, सो तो प्रभाव तो असतात न्ही, पण तो प्रभाव पेल्यान काडटा आसतना आता इंग्लिशीचें पयलीं आक्रमण जाता. तो एक म्हणजे ना सिरियस कोंकणी ना कन्नड आणि इंग्लिश अशी तरेचे थंय हे जाता. हय. सो पूण आतां हळू म्हणजे हे जे पळय एफर्ट घालतात दोनी जे परिशद कोंकणी हे आसा ते थंय, आनीक एरीक बाब बी तांचो, तसो आनीक विल्फी रिमेंबर्स म्हणटा मुक्तुजो कितलो आशिल्लो एक्झॅक्टली. तोय ताणें खूब कोंकणीचो म्हणजे संगितांतल्यान ताणें कोंकणीचो हें वाडयलो. सायवान सांगू तशें थंयच्या ज्यो पळय चाली रिती आसात धार्मीक किंवा सांस्कृतीक, ह्यो आतां तांचें लग्न जालें जाल्यार विल्फी रेमेंबर्स हो गायक आनीक कवी इतलो फामाद की ताजी पदां आसताच. सो तांकां अजुनूय ती आमचे तरी हांगा लोकांनी सोडलें न्ही, आतां भोवतेक लग्नांनी इंग्लीश पदां वाजयतात, तांचे कडेन ते कोंकणी ते सामकें ते आपले रूट ताणें सोदून दवरले. आनी हातूंतय ह्या पिक्चरांनी ताणें तो प्रयत्न केला. म्हणजे जें तेल जाता आमचे लग्नाक तेल जाता तशेंच जाता, रोस जाता, तसो सेम पद्दत आसा, सेम ओवयो म्हणपाचें आसा थंय आसता. पूण ते आतां यंग जनरेशन थंय ती तांतयो फोडटात आनी कितें करतात आनी ती बियर पार्टी करतात आनी हें करतात. सो तोय ताणें त्या सिनेमान दाखयला, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यंग एंड ट्रेडिशनल हें. पूण ताजो रिस्पॉन्स खूब मेळटा जेन्ना थिएटराचे भायर ते रिव्यूज घेतात लोकांचो, तेन्ना थंय यंगस्टर सांगतात आनी थोड्यांच्या दोळ्यांत दुख येता, आमकां खबर नाशिल्लें आमची कूळ जावं आमची मूळ खंय सो आशिल्ली. हो सिनेमा यशस्वी जातकीर अशे आनीक सिनेमा करपाचें तांकां उमळशीक ह्या हातूंतल्यान तांकां खूब उर्बा आयल्या, उमेदय आयल्या आनी तशें एक्सपिरियन्सूय आयला. कितें जाता हो तांचो पयलोच सिनेमा, सो हातूंत भितर खुबशे जे आर्टिस्ट आसात ते जरी वर्कशॉप करून ताणें सिनेमा करपाक घेतिल्लो तरी आसतना ते खूब रॉ इन अ सेन्स नाटकांतले थिएटर. आनी थिएटर आनी सिनेमा हो हातलो फरक थोड्यांक जाप करून कळना. सो तो जाणवता पिक्चर पळयता आसतना कळटा की ती नाटकां कशें काम करता तशें ते मातशें थोड्या कडल्यान जाता आनी तो जावचो ना. आनी हाजो टेक्निशियन्स पळय डायरेक्टर धरून ते बाकी कॅमेरामॅन बी हे तांणी सगळे लोकल घेतले काय? तांचो कॅमेरामॅन आहा तो बँगलोर फिल्म इंडस्ट्रींतलो, कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्रींतलो. डिरेक्टर आहा तो कोंकणी मनीस विलास छत्री म्हूण, पूण तोय बी कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्रींक हें आशिल्लो. आनी ही इज बेजिकली तो एसिस्ट करपी, सिरियल्स बी जाता पळय न्ही ताका एसिस्ट करपी. सो तो ताणें हाडिल्लो मुद्दम त्या खातीर. हो जेन्ना रोल तुमचे कडेन येयलो पळया, कितें तुमचो पयलो विचार कितें आसलो? तुमी हॅपी जाले हो रोल पळोवन की बरो रोल आसा? कितें चॅलेंजीस आसले आनी कित्या खातीर तुमी तो सिलेक्ट केलो की करी आमी रोल हो म्हणून? सिलेक्ट करपाक चॉयसूच नाशिल्लो, कित्याक एरीक बाबा हांव ना म्हणपाक शकत नाशिल्लो. ताणें खंयचोय रोल दिलो जाल्यार तो हांव करतलोच आशिल्लो. हो रोल जॉयल पेरेरा म्हणटा की तो सिनेमांत नाशिल्लो, पूण जेन्ना हांव मदीं मदीं मँगलोरां वतालो तांचे कार्यक्रमाक वतालो, जज म्हूण वतालो किंवा म्हाका आपयतालो ते गॅस म्हूण, तेन्ना हो रोल जॉयलान म्हाकाच पळोवन डिझायन केल्लो की हो एक कॅरेक्टर आमी दाखोवया. आनी थंयच्यान तो बेज स्टार्ट जालो की हाजेरच आमी बेज घेवया. आनी इट वॉज व्हेरी चॅलेंजींग रोल. इनफॅक्ट पयल्याच दिसा हांव शुटिंगाक इंजर्ड जालो. म्हजो पयलोच सीन आशिल्लो, म्हाका इन्क्विजिशना वेळार म्हाका लासोवपाक व्हरतात आनी ते एप्रिलांक शूटिंग चलतालें आनी गरमे भितर रानां भितर शूटिंग चलतालें आनी म्हाका विदावट अनवाणी पांयांनी हांव चलत वतना म्हाका दोनी पांय पोंच्यान भाजले. तळपा वयल्यान म्हाका सीन आशिल्लो, तळपा वयल्यान म्हाका व्हरतात. सो दोनी पांय म्हगेले भाजले आनीक इनफॅक्ट ताका लागून म्हाका खूब त्रास जालो. 3 म्हयने हांव घरा कडेन उरलो. शूटिंग कशें भशेन 4-5 दिसांचें शूटिंग मागीर कंप्लीट जालें आनी मागीर हांगा येवन म्हाका इन्फेक्शन जालें, म्हाका हें आशिल्लें डायबिटीक हें आशिल्लें. सो ताका लागून म्हाका ऑपरेशन, दोनी पांय ऑपरेशन करचें पडलें. सो पूण ह्या रोला खातीर तुवें ह्या रोलाक रक्त सांडलो तर? हय. आनी ताजी एडवांटेजी जाली, ते शूटिंग चलता आसतना जी पळय पेन येताली न्ही
ती पेन वॉज Exactly. रिक्वायर्ड. लोक म्हणटा तशी कितें अभिनय केलो तुवें, पूण एक्चुली इट वॉज द पेन. आनीक उपास हांव सगळ्यांक सांगता की हांव जेन्ना मँगलोर पावलो फॉर दीस, आनीक 8 दीस उरलो शुटिंगाक, 4-5 दीस लागता, मदीं गॅप पडटा. ते 8 दीस हांवें उपास पाळ्ळो कडक उदक पिवन फक्त, जस्ट टू गेट दॅट फील, तो पेन म्हाका मारतात ते, म्हाका त्रास करतात. सो ती शिकूंक तांकां हे जे पळय जांकां पळय ख्यास्त दिताले पुर्तुगीज किंवा पुर्तुगीज मिशनरी, तांकां उपाशी दवरताले कितलेशे तेंप. आनीक तांचेर असं हे सगळें धार्मीक कृत्यच म्हूण दाखयताले. खरें म्हळ्यार ते अत्याचार आसताले. आनी धर्मान हें सांगलां, धर्माक लागून आमी तुमचेर हें तुमकां ख्यास्त अशे तरेचें एक वातावरण निर्माण तेणी केल्लें, आनी तातूंत ह्या सगळ्या लोकांक इनवॉल्व करून घेवपाचो प्रयत्न आसतालो. सो ह्या रोला खातीर तुमकां स्वता पर्सनली खूब तुमी हें केलां, काम केलें, कश्ट तुमकां पडले. तुमी म्हणटा की तुमची ऑपरेशनाय करची पडली पांयाक मागीर दोनूय. सो तुमी चड कनेक्टेड आसात ह्या रोला कडेन अशें म्हणटा. आतां पळयता आसतना बरें दिसता जेन्ना तूं इतली कश्ट घालता, एफर्ट घालता, तेन्ना तूं ऑटोमॅटीक हांव नकळो की हाव पीपल, प्रत्येकाचें एक मत आसता. आतां आमी बाकीचे सिनेमा पळयतात, म्हणजे इवन ताका जाका पॅरलल सिनेमा म्हणटा, आर्ट सिनेमा, तितले लेवलाचेर ना हो सिनेमा. पूण डेफिनेटली तूं जेन्ना भायर सरता थिएटरांतल्यान तेन्ना तुका विचार करपाक लायता हो सिनेमा. हो सिनेमा हांव एरिक बाबाक इतल्याच खातीर ताका परबी भेटयता की कारण कनेक्ट त्या मनशाक, आतां जे पळय यंग जनरेशन आसा तांकां आतां गोंयच्या लोकां बद्दल इतलो एक उमाळो आयलो की म्हजे ते पुर्वज आमचे. सो तो पळय उमाळो आसा न्ही की तो तांकां कोणी गोंयकार मेळटकीर आतां म्हाका आनी इल्लो रिस्पेक्ट म्हगेलो वाडला मँगलोर वता तेन्ना, की तुका ऑटोमॅटीक दॅट इज द सक्सेस ऑफ द मुवी. आनी खूब जाण जाणटेले जे आसात ते थिएटरांतल्यान भायर सरतना अक्षरशा रडटात की तें लग्न बी दाखयलें त्या वेळा वयलें दाखयलें. म्हाका एक क्युरियोसिटी म्हणून विचारून दिसता, चड अपिलींग हो सिनेमा हिंदूक काय कॅथलिकांक? नॉर्मली थंयची म्हाका तेंच बरें दिसता की थंयची कॅथलीक जे आसा ते हिंदू भशेनूच उलोवपाक दिसपाक. इनफॅक्ट आमचे पळयतल्यान सांगता थंयचे पयलीं हिंदू आनी तांची भाशा कन्नड. कन्नड, आनी तांचे कॅथलीक आहा तांची भाशा गोंयचे कोंकणी भशेन. आनी तांची ते हिंदू पळय उलयता ती सप्प करून समजना. करेक्ट. कॅथलिकाची सारकें आमकां समजता आमचीशी दिसता. दिसता. आनी तातूंत बार्देसी इन्फ्लुएन्स आहा, खूब बार्देसचे मायग्रेशन जाल्लें आहा थंय. सो एक बरी गजाल की कर्नाटकांतले पळय हिंदू आसात, विशेषतः तांचे सारस्वत, हे गोंयचे देवळांक अजुनूय आपली कुलदेवता गोंयान आसा म्हणटात आनी प्रत्येक उत्सवाक येतात. तशें म्हाका दिसना की कॅथलीक समाज गोंया कडेन कितलो कनेक्टेड आहा. ना कनेक्टेड आतां हालीं म्हाका तेंच सांगतालो की आतां ते मदीं प्रभू मोंतेरो पै आनी कितें पै हजारियो जावं अशें पै, आतां पै नाजाल्यार प्रभू नाजाल्यार लावपा लागले आतां सगळें. समथींग एक वेगळे तरेची एक सामाजीक चळवळ जाता. पूण एक बरें ह्या सिनेमाक लागून थंयचो पळय जो कॅथलीक मनीस जो गोंया कडेन तुटला तो मनीस गोंया कडेन रिलेट जावंक शकतलो. प्रत्येक प्रदेशाची, प्रत्येक रिजनची वेगळी वेगळी संस्कृती असते, प्रांतीयपण आणि भाषिकपण. आणि आत्ता सध्या गोव्यासमोर भाषा टिकवणं हे खूप मोठं आव्हान आहे. गोव्यासमोर असं नाही, जगासमोर. म्हणजे इंग्रजी खूप सगळीकडे प्रभाव त्याचा पडतोय. तर तुम्हाला काय वाटतं, आपण आपली भाषा टिकवण्यासाठी काय केलं पाहिजे? आता टिकवण्यासाठी नॅटचा वापर केला पाहिजे ना. पयलीं कितें जातालें, पयलीं आमचे गोंयकारांक जितलें पळय आपली कला आशिल्ली ती मुंबय नाजाल्यार बाकी कडेन भायर वचून सादर केली आनी बाकीच्या भाशांची सेवा केली. आमच्या कलाकारांनी इतलें मराठीक पासून कॉन्ट्रिब्युशन दिलां, आमचे लेखक म्हण, आर्टिस्ट म्हण. एक्चुली ताणें आमचे पांय धुवपा जाय आनी हें करपा जाय. खंय घेयात, लेखक घेयात, बाकी बाब घेयात किंवा दिनानाथ मंगेशकर घेयात, सगळे धरून तो गुरुनाथ नाईक धरून ते कथा बरोवपी तो धरून चंद्रकांत काकोडकार धरून कितें दिलें ना म्हणून ना मराठीक. सो इतलें कॉन्ट्रिब्युशन दिलां. हें कित्याक दिलें की हांगा तशें ताका इकॉनॉमी नाशिल्ली, तांकां ताजेर उत्पन्न मेळनाशिल्लें किंवां पोट जायनाशिल्लें. आतांच्या भुरग्यांक म्हाका दिसना की तशें उरलां. तूं घरा कडेन बसून तुज्यान युट्यूबार आनी चॅनल चलोवपाक आनी जाता तुजे कडेन करपाक. आनी आतां हांव हालीं पळयतां व्हेरी पॉझिटीव, म्हाका खूब उमेद जाता. इतले कोंकणी कार्यक्रम आमचे भुरगे इतली गितां तयार करतात, इतले व्हिडियोज करतात, स्टँडअप कॉमेडी करतात आनी हें करतात, दे आर पॉप्युलर आनी दे कॅन बी क्वायट. आतां तुका रिजनल उरलेंच ना. हांव परते सगळ्यांक सांगता की जर आफ्रिकेचे हांव एक रील पळोवपाक शकता, कोण तरी नाचतो तो खंय तरी जंगला भितर, आनी ताका जर 10 कोटी 15 कोटी जर ताका हें मेळटा, आनी कितें जाय तुका.
सो इनफॅक्ट लोक आतां रिजनलाक चड वतले कित्याक लोकांक आतां वेरायटी जाय. सो ही पळय आसा आमची कोंकणी बी इट्स कितें म्हणटा ताका ती वर्जिनिटी पळय कोंकणीची आसा सारकी रॉनेस आसा पळय न्ही, लोकांक आतां तें रॉनेस आवडटा. मालवणी पळय आतां साई, व्हिडियोज येता ते मालवणी सगळ्यांक आवडपाक लागले. साई आमचो कार्यावळीचो वेळ आतां सोंपत आयला. ह्या सिनेमांतलें एक पद अशें कितें तुका याद ना आसा? आतांच म्हणलें ते आडकुलो गो बुडकुलो त्याला तुपाचो. समज तें ना जाल्यार आनी खंयचें पद, कारण तूं निमाणें एक गायकच, तुका खंयचें एक आवडीचें पद तुजे कडल्यान आमकां आवडीचें म्हणजे सगळ्यांत सोंपें पद जें म्हाका म्हणपा येतालें हय. तें उल्हास मामालें कोलवा यो म्हणटें. हय. यो गो यो तूं कोलवा 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 यो गो. साई पायणेकर हांचे कडेन आमी बरी भासाभास केली. अस्मिताय हो सिनेमा मंगळुराक तयार जाला, तो आतां सगळे कडेन रिलीज जाला, गोंयांत रिलीज जाला. ह्या सिनेमाचें वैशिश्ट म्हळ्यार कितें, तो गोंय आनी मंगळूर हांचे मदीं एक पूल बांदता. हो पूल आशिल्लोच, पूण तो पूल सांस्कृतीक नजरेन अदीक समृद्ध करपाचो आनीक घटमूट करपाचो प्रयत्न ह्या सिनेमान जाला. आनी तूं म्हणटा तशें की तांचे गोंया संदर्भांतलें नातें आनी इल्लें घटमूट जालां. बरोबर. हें म्हाका दिसता कंट्रिब्युशन, आनी ही जी पळय कितें हो संवाद, ही जी पळय इश्टागत आहा न्ही ती आनीक वाडची, आनीक बरे सिनेमा येवचे. गोंयकारांनी आतां करपा जाता न्ही की मंगळूर आनीक केल्लो तो प्रिन्स शेकोबान पाद्री म्हणटा तियात्र तसो केल्लो. सो अशे तरेचे खूब प्रयोग जावचे ह्या आमच्या भाशेन. तुवें विचारलें तशें ह्या भाशेन आनीक वेगळे वेगळे कितें तरी प्रयोग जावन ही भाशा आनी दोगांनी भितरली एक संस्कृती आनीक समृद्ध जावची अशी आमी आज ताका पातळया. आनीक तूं मुद्दाम मडगांवच्यान आमच्या स्टुडियोन येवन तुवें ही भासाभास आमचे खातीर केली. तुका हांव गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुजे उपकार मानता. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.